वेळणे रस्त्याचेर शेनवार आयतारा जातात ड्रॅग रेसी। कितलेशेच तरणाटे घेतात रेसींनी वांटो। असलेच कार रेशीत 3 सान चल्यांचो गेल्लो जीव। पळयात हे भिरांकूळ व्हिडिओ। अपहरण आणि बलात्काराची केस 12 वरां भितर सोडून पुलिशेन दुबाविताक केली अटक। शाळा सुटल्या उपरांत सान चली जाल्ली बेपत्ता। घरच्यांनी केली अपहरणाची कागाळ। कोरोना व्हायरसान इंडियन सुपर लीगाचेरूय केलो हल्लो। कोरोना व्हायरसाच्या भयाक लागून बंद दाराआड जातली फायनल। तिकेटीचे पैसे दितले परत। खासगी रान अधिसुचोवणेवेल्यान दक्षिण गोंयचे लोक चाळवले। हरकती नोंदवपाक लोकांनी फोंड्या मारली धाव। सर्वे कित्याक केलो ना लोकांनी विचारला प्रस्न। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। आयतारा सांजे कुडचडे सांग्यावेले 3 सान भुरगे वेळणा उद्देगीक वसणुकेंतल्या रस्त्यार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात जीव वगडावन बसले। उपरांत कळ्ळे हांगा शंभरांनी तरणाट्यांच्यो शेनवार आयतारा ड्रॅग रेशी जातात आनी ते उमेदीन तेच व्हिडिओ इंस्टाग्रामार अपलोड करतात। पळया तातूंतले हे कांय आंग शिरशिरावपी व्हिडिओ। ड्रॅग रेस ही गोंयच्या तरणाट्यांमदली नवी क्रेज। तेकाच लागून कुडचडे आनी सांग्यावेल्या 18 वर्सां सकयल्या भुरग्यांचे जीव गेले। येरादारी नासलेले रिते रस्ते हे भुरगे सोदतात आनी थिंगा स्कूटरी, मोटारसायकली आनी गाडयांच्यो रेशी लायतात। वेगवेगळे स्टंटय करतात। साद्यो बाजारात वचपाच्यो स्कूटरी घेवन लेगीत आनी तेंची उक्तावणाय केक बी कापून भर रस्त्यात जातात। वेळणा उद्देगीक वसणुकेंतलो उदका टाकयेकडलो हो रस्तो असोच एक त्यांचो फेवरेट रस्तो आनी ह्यो रेशी जातात सोशल मिडियाचेर मेसेजी धाडून। इंस्टाग्रामार वचून ड्रॅग रेस वेळणा म्हणून मारात। असले शंभरांनी व्हिडिओ आनी तेतूंत वांटो घेवपी तरणाट्यांचे फोटो आनी व्हिडिओ पळोवपाक मेळटले। पळयात तेतूंतले कांय आंगार शिरशिरी हाडपी व्हिडिओ। What competition? It's not right. He won. Safaz won it. आखरे मिडल रहा। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। 13 वर्साचे सान चलयेची अपहरण आणि बलात्काराची केस 12 वरां भितर सोडून पुलिशेन दुबावितांक अटक केल्या। पीडित चलयेचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात। पीडितेच्या अपहरणाची कागाळ नोंद जातकीर मायना कुट्टरी पुलिशेन योग्य खबरदारी घेत ही केस सोडयली। शाळा सुटल्या उपरांत ही चली घरा येवंक नासली। हे केशीची खोलायेन चौकशी करतकीर पुलिसांक पीडितेच्या घरच्यांच्या वळखीचो मेल्विन फर्नांडीसाचेर दुबाव मारलो। उपरांत पुलिशेन ताका अटक केली। आंबावलेच्या लोकांक बेशुद्ध अवस्थेत ही चली सापडिल्ली। उपरांत तांणी पुलिशेंक कळीत केल्लें। मायनर भुरगे इस्कॉलाक गेल्ले बेनी रिटर्न येवना म्हणून इस्कॉलासून। सो अकॉर्डिंगली केस वॉज रजिस्टर्ड ऑफ किडनॅपिंग फ्रॉम द lawful guardianship of his her mother. 3 teams were formed, one under the leadership of P.I. Sagar Kushkar of Mainaguttari Police Station, one under the leadership of P.I. Sachin Narvekar of Margaon Town Police Station, and one under the leadership of P.I. Ravi Desai of Kurchare Police Station. तेजे डिटेल्स व्हेरीफाय केले, तेजे बाकीचे लोकेशन्स आणि तेजे ॲक्टिविटीज व्हेरीफाय केली, and we suspected him to be involved in the crime. In the meantime, information was received by P.I. Capek, Santosh Desai, that the victim girl has been traced in the jungle area at Amboli. He with his team immediately rushed to the spot, and she was found there. Immediately तिका 108 shift केले Auspicious Hospital. I along with PI visited Auspicious Hospital to see her condition.
and from there she was shifted to GMC Bamballi. दुबाविताक अटक केल्ल्यान बायल वावुरप्यान पुलिसांची तोखणाय केल्या जाल्यार गुन्यांवकारी घडणुकांत वाड जाल्ल्यान विरोधी बायलांनी सरकाराचेर फोग काडलो. पळयात. हांव हो इन्सिडेंट दुखाचो म्हणटा आसतना कंडेम करता, कारण असल्यो गोश्टी जर गोंयांत जायत जाल्यार आमकां एक कलंक लागतलें. पूण त्याच बरोबर म्हाका म्हणपाचें आसा की बाब एकोस्कर, पिया एकोस्कर, तशें आमचे DYSP, तशें आमचे SP इतले बेगीन, तशेंच म्हापसा जी इन्सिडेंट जाल्ली क्वारीन चलयेक उडयल्ली, त्याय पुलिसेन, पर्वरीचे पुलिसेन तुरंत एक्शन घेवन आरोप्यांक धरले. पूण असले गोश्टी आमी जावपाक दिवपाकूच जायना. हे जे अपराध बायलांचेर जावपाक लागला हे गोंयांत वाडत आसा. इट्स रियली विथ अ व्हेरी हेवी हार्ट आय हॅव टू से दीस विमन आर नॉट प्रोटेक्टेड, आर नॉट सेफ एट ऑल. There is no law and order in the state. The state it's been totally collapsed. The government is solely responsible. The crimes have increased. बायलांचो जो अपराध वाडत आसा, हे लास्ट 6 monthsचो रिपोर्ट जर आमी घेतलो जाल्यार 39 cases of rape have been registered, reported. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक राऊत आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. कोरोना व्हायरसान इंडियन सुपर लिगाचेरूय हल्लो केला. एथलेटिको दी कोलकाता आणि चेन्नईयन FC पंगडा मदी ही फायनल जातली. कोरोना व्हायरसाच्या भयाक लागून बंद दारा आड ही मॅच खेळितले. फुटबॉल स्पोर्ट डेव्हलपमेंटान सादुरताय बाळगीत बंद दारा आड ही मॅच खेळोवपाचो निर्णय घेतला. खेळगडे, प्रेक्षक आणि सगळ्यांच्या भलायकेच्या दृष्टीन हो निर्णय घेतला असे असले तरी फायनल मॅच स्टार स्पोर्ट्स, हॉटस्टार आणि जिओ टीव्हीचेर लायव्ह दाखयतले. फायनलीच्यो तिकेटी घेतलेल्यांक तांचे पयशे परत मेळटले. हिरो ISLच्या चॅनलाचेर ह्या विशयी अधिकृत घोषणा करतले. गोवा 365 खातीर खबराकार क्लिंटन डिसोजा. खासगी जमीन फॉरेस्टात दाखोवपी अधिसुचोवणेवेल्यान 6 तालुक्यात लोकांमदी बोवाळ पडला. अधिसुचोवणेची माहिती मेळटकीर लोकांनी फोंडेच्या उपरान संरक्षकाच्या कार्यालयात वचून आपल्यो हरकती नोंदयल्यो. सर्वे सोडूनच दियात. तांची जमीन फॉरेस्टात दाखोवचे पयलीं तांकां सादी माहिती लेगीत दिले ना अशें लोकांचे म्हणणे. ही अधिसुचोवणी आडावन दवरपाची मागणी तांणी केल्या. अधिसुचोवणेची म्हायती मेळटकीर लोकांनी फोंड्याच्या उपरांत संरक्षकाच्या कार्यालयात धांव मारली. लोकांक हरकती नोंदवपाक शुक्रार निमणो दीस आसा. हे अधिसुचोवणेक लागून साश्टी, फोंडे, मुरगांव, केपें, काणकोण आनी सांगे तालुक्यांतल्या लोकां मदीं भिरांत निर्माण जाल्या. The reason I'm here today is to object against my properties which are in Salset, which have come under private forest. The Sanad and everything says that there is a settlement zone, and this committee, Arauj and the committee which is there has said that it is under private forest. So I have come here to file my objection. It's under private forest. They should come to the site and check and see whether it is really there, because the trees that are there are not according to the forest department. We have cashew plantations, mango trees. How can this come under forest? गोरूय गायला प्रायवेट फॉरेस्टाक एकट्या गेले सगळीं गोरांय तितली प्रायवेट फॉरेस्टाक गायल्या. कितें नाक जालो आनी एड घालप ना कांय ना. एड घायल तो तेणी बेस्ट पेपरार घायला. लोक वाचना ते डिमांड आमचे कॅन्सील करपाचें. लोकांक जमीन गेलो, जमीन भाडकार आहलो, जमीन प्रायवेट फॉरेस्टार फॉरेस्ट करप ना. तुगे ग्राउंड सर्वे ना कांय ना. बसले सिस्टमाचेर बसले, कितें माग केलें जालें तशें करून जायना. अशेंच घातलें मरे ताणें भितर सगळे एरियाक सगळे हें आसा, कितें हावजीस आहाय आनी सगळे आतां एमटी प्लॉट आहा. ही प्लॉट एरिया देन हें केलें तेणें कितें केली, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेअर केलें. दॅट्स नॉट टू बी एक्सेप्टेबल. आमकां ऑब्जेक्शन दिवपाक आनी टायम दिवचो लोकांक, कित्याक लोक सांग्यार आनी हें कॅन्सील करची, हें दोची न्ही. लोकांक खबरूच ना, कित्याक ते लोकल पेपराचेर आयलो ना. पीपल ओनली गॉट द मेसेजीस थ्रू WhatsApp फ्रेंड्स. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराची जयंती बिरेस्तारा व्हडा उमेदीन मनयली.
भाऊसाहेबाच्या जयंती निमतान शाळा आणि महाविद्यालयांनी खाशेल्या कार्यावळींचे आयोजन केले. तसेच राजकीय फुडारी आणि राजकीय पक्षांनी आपापले परीन तांकां आर्गां ओंपली. भाऊसाहेबाचे शिक्षणीक मळावयले योगदान खूप व्हड आशिल्ले. ताणें गावागावात आणि घराघरात शिक्षणाची गंगा पावयली अशें म्हणून आमदार रवी नाईक, सुदीन ढवळीकार आणि मंत्री गोविंद गावडेन ताका मानवंदना दिली. फर्मागुडये भाऊसाहेब बांदोडकराची जयंती मनयली. हे कार्यावळीक आमदार रवी नाईक, सुदीन ढवळीकार आणि मंत्री गोविंद गावडे हजर असलेलो. आम्ही शिक्षणापासून वंचित आशिल्ले. हे सगळे शिक्षणाचे आज जो प्रसार जाल्लो आसा, सगळे तरेची शाळा, इस्कोला, कॉलेजी, सगळे तरेची कॉलेजी, इंजिनियरींग कॉलेजी आनी कसले कॉलेज सगळे तरेचे आमच्या गोंयांत सगळे जाले. म्हणून पावंडो त्याने घेतलो आणि तो पावंडो घेवन आमी फुडें वयतात आनी तेजे नंतर तेजी धुवेन जी शशिकलाताई काकोडकर मुख्यमंत्री जाली आणि त्या वेळार तिणे सुद्दां तशेंच ते फुडें व्हेले. जी आयज उदरगत दिसता ती सगळी तेजे पासून सुरवात मागीर शशिकलाताईन मागीर सगळ्यांनी घेतली आशिल्ली. म्हणून हे आमकां लोकां मुखार व्हरपाचें आसा. ज्या मनशान सबंद गोंया भितर एक वेगळो मार्ग दाखयलो, खास करून हांव फोकस करता जें शिक्षण जें आसा त्या शिक्षणाची गंगा घरादारा कडेन पाविली, वाड्या वाड्याचेर पाविली आणि म्हणूनच आज तरणाटे मुखार वता आसतना आमी पळयतात. भाऊसाहेब बांदोडकरान शिक्षण क्षेत्रांतूय तशेंच पर्व निर्माण केलें आनी त्या खातीरूच आज आमकां यंग जनरेशन जें आसा तें शिकिल्लें दिसता. इंजिनियरींग केलें, मेडिकल केलें, आमच्या फार्मसी कॉलेज ओपन केली. सगळी जी आस्थापनां आसा, मोठी मोठी कॉलेजां, इन्स्टिट्यूट, ही सगळी भाऊसाहेब बांदोडकरान तयार केली आणि लोकांक योग्य शिक्षण ओपन केलें. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरानय मिरामारा भाऊसाहेब बांदोडकराचे समाधे कडेन वचून ताका आर्गां ओंपली. ह्या वेळार शाळेची भुरगीं आणि सरकारी अधिकारी हजर असलेले. त्यांनी जे कितें तेन्ना करून दवरलें, जावं ते शिक्षणाच्या मळाचेर, जावं ते फॉरेस्ट जावं, कुमेरी जावं, की इतर सगळे बाबतींत तेंची एक दूरदृश्टी आसली की सर्वांगीण विकास कसो जावचो आणि खऱ्या अर्थाने जे सर्वोदय आणि अंत्योदय अशा पद्दतीन ओवरऑल डेव्हलपमेंट आणि प्रत्येक गोंयची जनता, गोंयची प्रजा आसा त्या सर्वसाधारण मनशा पर्यंत विकास पावचो हो प्रयत्न तांचो आसलो. फर्मागुडयेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. छत्रपती शिवाजी महाराज सगळ्या धर्मांक मानतालो. कितलेशेच मुसलमान ताचे सेनेत असले. सगळ्या धर्मा वांगडा बायलांकय तितलोच मान दिवपी हो राजा कसो आसलो ते आयच्या भुरग्यांक सांगपाक जाय. हे मत उक्तायला आदलो केंद्रीय मंत्री एदुआर्द फालेरोन. अजिंक्यतारा युवा शक्ती संस्थेन आख्या मडगांवां शिवजयंती मनयली. सुरवेक शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याक फुलां हार घातलो. उपरांत दिवली पेटोवन कार्यावळीक सुरवात जाली. छत्रपती शिवाजी फुडें आशिल्ले ते फकत महाराष्ट्रांत आनी पळय मराठा एम्पायर पार्टिलो ताका जाय दी व्हडलो हिरो दी. महाराष्ट्रांत जावं गोंयांतूय बी आशिल्ले, गोंयांत बी आशिल्ले मराठा एम्पायर कितें आशिल्ले गोंयां. हे पळय फोंड्या फुडें फार्मागुडी फुडें गेल्यार हिंकोट्टा फुडें आतां वस्तू आतां त्यो आनी कर्नाटका बी आशिल्ले. लोक सगळो पळय देशांतलो लोक मानून घेता की छत्रपती शिवाजी महाराज आशिल्लो फकत महाराज मराठ्यांचो न्ही, ताणें बांदला मराठा राजवट ताणें सुरू केल्या. पूण आख्ख्या हिंदुस्थानाचो, आख्ख्या देशाचो तो भुरगो आसतना सुरू केलें ताणें आपणाचें झुजान. 16 तारखे वर्साचो आशिल्लो तेन्ना सुरू केला आनी झुजला आमचो जागो पड मेळपाक. एगेन्स्ट मुघल एम्पायर, औरंगजेब, एगेन्स्ट आदिल शाह आशिल्ले पळय, हांचे सगळे झुजला, जिखून आयला. पूण कसो धर्मवाद नाशिल्लो ताका, धर्मातीत सारको सगळे पळय ताका सगळे धर्म तो मानतालो. आनी ते पिरमाणी ताजी पळय आर्मी पळय आशिल्ली, तितू पळय आशिल्ले खूब मुसलमान लोक आशिल्ले, झुजारी खूब आशिल्ले मानतालो. आनी तुमी म्हणलां तशें तेंच न्ही, गरजेची वस्त म्हणजे अस्तऱ्यो पळय आशिल्ल्यो बायलो, ताका मान दितालो आनी ताका सांगताले ताजे लोक पळय तांकां मान दिवचें म्हूण. गरजेची वस्त तुमी म्हणल्या आनी म्हत्वाची वस्त की भुरग्यांक पळय हें शिक्षण मेळपाचें. छत्रपती शिवाजी कोण आशिल्ले, कितें केलां देशाचें पासत, कशे पिरमाणी आमचेच गांव ताणें पळय सांबाळल्या आनी फुडें व्हेल्या. ते पिरमाणी आमचे बुकान फुडें आसपाक जाय कितें पळयलें हें तुमी फुडें घाला, सरकाराक फुडें घाला.
की हे छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे बुकां आसूंक जाय. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. जिल्हा हॉस्पिटल केन्ना उक्ते जातले? दक्षिण गोंयच्या लोकांनी अजाप उक्तायला. दुयेंतीचो आंकडो दिसागणिक वाडत आसा. देखून हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाक ह्या दुयेंतींक हाताळप शक्य ना. ताका लागून सरकारान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल प्राधान्यान सुरू करचे, नाजाल्यार तांकां रस्त्यार देवचे पडटले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. मडगांवच्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाची सामकी चवथीकाय जाल्या. पर्यायी हॉस्पिटल बांदलां, पूण ते केन्ना उक्ते जातले ह्या विशीं लोक संभ्रमात आसात. पळयात. Hospicio hospital, it is in absolute shambles. It is so difficult even for our doctors to work in that hospital, for nurses to care for the patients, even for the patients to be in the hospital. I went there once last when one of my workers met with had contacted dengue, and I seen the pathetic condition of hospicio. I mean, person who has got some means will never go to hospicio. Only people who are really very poor and who have no means are forced to get into hospicio. Otherwise, nobody will want to. दोन मेजर प्रोजेक्ट्स मेडिकल कंडिशन सांबाळटाय ते एक नॉर्थ गोवाक GMC आहा आनी सावथ गोवाक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावपा लागलो. हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तेमी बाय सम पॉलिटिकल डिसिजन्स तेमी आज देखून होल्डबॅक करून दवरला. 2007 हो प्रोजेक्टाचो कार्य स्टार्ट जाल्लो. 12 BJP पावरां येयले गव्हर्मेंट. 12 ते 17 प्रॉमिस करून एक टर्म काबार जालो आनी आज 17 ते 20 पावले आमी. अजून टर्म चालू आसा BJP गव्हर्मेंटाचोच. आमकां सावथ गोवाक तुमी स्टेप मॉडली ट्रिटमेंट दिवन हांगाच दवरलो आसात. आमकां आतां टायम पावतलो, कित्याक आवटब्रेक जायत जाल्यार बेडीचें कॅपेसिटी होल्ड करपाक, कितें असलें सिट्युएशन कंटेन करपाक फॅसिलिटीज कितल्यो एरायज जातल्यो. आतां मामलात आमी आम आदमी आहाय ते ही वयतले, हे दुयेंत जाले ते ही वयतले. हांव मागता सरकारा कडेन, गव्हर्मेंटा कडेन इमिजिएटली तुमचें न्यू हॉस्पिटल चालू करचें. कित्याक तुमी गोंयकारांक फकाण कोताय, लोकांक फकाण कोताय तुमी आयज बांदताय आज बांदताय म्हणून. देखून आयज लास्ट आमी सांगताय जोरी तरी हें तरी व्हडलें हॉस्पिटल न्यू हॉस्पिटल तर जायना जाल्यार आमी रस्ते येतले आनी रोड बी बंद करून आमी तुमकां हें दाखयतले कितें तें पब्लीक. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. उदय मडकयकार परतून एक फावट पणजेच्या महापौर पदाचेर वेचून आयला. अशें आसले तरी पणजेकारांक सतावपी प्रस्न मात अजून सुटावे जाल्ले नात. मार्केट संकुलाच्या 3ऱ्या टप्प्याच्या आनी रस्त्यांच्या हॉट मिक्सिंगेचे काम चालू आशिल्ल्याचे आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगले. पणजेचे उदरगतीत स्मार्ट सिटी महामंडळ आडखळ हाडटा असो आरोप करपी मडकयकार आता महामंडळा वांगडा काम करपाक तयार जाला. वसंत आगशीकर उपमहापौर पदाचेर बिनविरोध वेचून आयला. महापौर आनी उपमहापौर पदा खातीर दोनूच अर्ज आयिल्ले. महापौर पदा खातीर उदय जाल्यार उपमहापौर पदा खातीर आगशीकरान अर्ज दाखल केल्लो. स्मार्ट सिटीच्या अंडर जी फाटली कामां जाली तेजेर आनी आतां उलोवप कांय ना. जी फुडलीं कामां आसा, ऑनरेबल आमच्या CMान पयलींच मिटिंगेक सांगलें की आमकां कॉन्फिडन्सान घेतल्या अशें फुडलीं कामां करचें ना म्हणून. ते प्रमाणे सद्या चालू आसा. स्मार्ट सिटीचे ऑफिसर हांगा येता, आमकां तेंचो प्लॅन सांगता, आमकां कितें जाय तें सांगता. लोकांक जाय ती बाबुशान आमकां पयलींच सांगलां, लोकांक जाय ती कामां जातली. स्मार्ट सिटीच्या अंडर हेच्या फुडें कामां जातली ती लोकांक जाय ती जातली, लोकांक विचारून जातली. हेच्या प्रमाणे आमी ल्हान ल्हान प्रोजेक्ट आमी तांकां प्रपोज केल्या. ते प्रपोजाचें वर्कआवट चालू आसा, टेंडर प्रोसेस चालू आसा आनी तो रोखडोच कंप्लीट जातलो. आनी मे पर्यंत तुमकां आनीक थोडी कामां दिश्टी पडटलीं. हांव मार्केटाचो 3rd फेज चालू आसा. प्रोजेक्ट जो प्लॅन आसलो पयलींचो तो प्लॅन बीन आमी मागयला GSIDC कडेन. 3rd फेज जाता तितके बेगीन ट्राय करतले आमी. आनी मार्केट जे एग्रीमेंट जे उरल्या सायन करपाचे जो इशू आसलो, लॉंग पेंडींग इशू, हो रोखडोच सॉल्व जावपाचो आसा. मार्केट ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीर आसा. एग्रीमेंट ड्राफ्ट फुडल्या मिटिंगेक, बजेट मिटींग आसतली त्या मिटिंगेक आमी तो ड्राफ्ट एप्रूव करतलो आनी मार्केटाचे सगळे एग्रीमेंट आमी सायन करपाक स्टार्ट करतले. त्या बाबुशाच्या अंडर हांव लोकांचे जे बाबुशाचें विजन आसा ते कंप्लीट करपाक हांव सदांच वावुरतलो. आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, BJP पार्टी, त्यांचो प्रेसिडेंट बाब सदानंद तानावडे, महामंत्री सतीश दोड आनी सगळे माझे कावन्सिलर, आमचे डेप्युटी मेयर यांच्या सगळ्यांच्या आदारान हांव एक पणजे स्वच्छ आनी पणजे ग्रीन सिटी, प्लास्टीक फ्री सिटी ही काम करपाक हांव वावुरतलो. No, we are trying to push the third phase of market because we are speaking to smart city also. We want basically the smart city to take the third phase of market. But there are certain issues to be resolved before the third phase starts. As
I think the agreements of those people who are there, I think those things are, see, stage by stage we are doing. We are trying to clear all the hurdles which are been there. रस्ते केन्ना सगळे सारके जातले पणजेचे ते थोडे आता झालेले हा मातसो एक मारलेले हा दुसरे जातले. See, I cannot tell you kenna. I am not Jyotish anymore, so I will. It will happen. We are working in that direction. See, as I said, no, we are working in tandem with the smart city also. We are taking some help from the smart city PWD because we don't have that kind of funds. So we are in that direction. I understand the people of Panjim have suffered. It is not only Panjim; it is a full Goa basically because everyone descends in Panjim. पणजेच्यान आमचा व्हिडिओ पत्रकार अमर चवारिया. घेऊया आणीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. जिल्लो पंचायत वेंचणूक भाजपा खातीर पक्षांतर्गत राजकारणाची युद्धभूमी जाल्या. भाजपाचो आदलो आमदार अनंत शेटान मयेंतल्यान अपक्ष दवरिल्लो उमेदवार आपूण भाजपाचो उमेदवार आशिल्ल्याचो दावो करता. पूण अनंत शेटान हो आरोप भायर आयलो. हे गजाली वयल्यान मया बरोच बोवाळ जाला. आता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय ह्या वादांत उडी घातल्या. 2017च्या विधानसभा वेंचणुके वेळार भाजपान आदलो सभापती अनंत शेटा कुशीक काडलेलो आनी मयेंतल्यान प्रवीण जाटेक उमेदवारी दिल्ली. उपरांत अनंत शेटान बंडखोरी केल्ली. आता ताणें भाजपाचे अधिकृत उमेदवार आड आपलो भाव प्रेमानंदाक अपक्ष उमेदवार म्हणून उबो केला. मये मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंटा खातीर जिल्हा पंचायत सदस्य शंकर जोडणकर एका मोठ्या मताधिक्यान निवडून दिया हे सांगपा खातीर हांव मुद्दाम तुमच्या मदीं आयना. पूण जरी म्हाजो नांवाचो गैरवापर करता आसत हांव परत सांगता मये मतदारसंघाचो अधिकृत उमेदवार शंकर जोडणकर आसा आनी चुकून सुद्दां जर कोण सांगता आसत आपूण BJP म्हणून ताका काडून सायडीक दवरात आनी शंकर जोडणकराक मोठ्या मताधिक्यान निवडून हाडात. पार्टीचे उमेदवार किंवा खंय तरी पार्टीचें नांव घेवन हें केलां अशें दिसना म्हणल्यार करूंक ना. आनी म्हणून विनाकारण अशे आरोप जे आसा ते आरोप ह्या संबंधीत व्यक्ती कडून जे जाता तेच्या संदर्भान तेंच्या पांया खालची वाळू हाडल्या आनी खंय तरी जो तांचो बॅलन्स जो आहा तो बॅलन्स हे जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता की तांच्यांनी हो पराभव मान्य केल्लो आसा. आयज आमचो मतदारसंघान जिल्हा पंचायत मतदारसंघान आमचो विजय हो निश्चित जाल्लो आसा आनी ह्या विजयाची चावल तांकां लागलेली आसा. म्हणून हे बिनबुड्याचे आरोप फुडें करून जनतेचे मत परिवर्तन करपाचे तेंचे हे प्रयत्न फोल ठरतले. येणाऱ्या 23 तारखेक हो जेन्ना रिजल्ट येतलो तेन्ना तांकां तेंच्या दोळ्यान तेंचीच बोटां वयतली. मजगती भाजपाची सावड्डेचे उमेदवार सुवर्णा तेंडुलकरान घराघरांनी वचून तशेंच बसका घेवन आपल्या प्रचाराक सुरवात केल्या. बिरेस्तारा जाल्ले बसकेत भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकार आनी भाजपाचे महिला मोर्चा अध्यक्ष सुलक्षणा सावंताचे उलोवप जाले. तुम्ही आश्वासना दिवपाक वचो नाका. तुम्ही कितें करपाक जाय ताचो प्रॉब्लेम आयकून घेवपाक जाय आनी ताका इतलें सांगपाक जाय की आमचे स्थानीक पंच आसतले, आमचे सरपंच आसतले किंवा आमचे मिनिस्टर आसतले, हांच्या कानार आमी हो तुमचो प्रश्न घालता. काँग्रेसीचो जिल्लो पंचायत उमेदवार मुर्तजा कोकनुसार घराघरांनी वचून प्रचाराक सुरवात केल्या. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोयकार, सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकर आनी मडगांवच्यान संदीप तोयेकार. छत्रपती शिवाजी वॉरियर्सान चॅम्पियन लीग क्रिकेट सर्तीचे जेतेपद मेळयले. रायझिंग स्टार सुर्ला पंगडाक उपविजेतेपद मेळ्ळें. पयली बॅटिंग केल्ल्या रायझिंग स्टार पंगडान 6 ओव्हरांनी 50 धांवड्यो करून छत्रपती शिवाजी वॉरियर्साक 51 रनांचे आव्हान दिल्ले. 3 दीस चलिल्ले हे क्रिकेट सर्तीत 7 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. विजय गावसाचो उत्कृश्ट बॅट्समॅन आनी समीर गावसाचो उत्कृश्ट बॉलर म्हणून भोवमान केलो. ही सर्त यशस्वीपणान घडोवन हाडपाक सुभाष गावस आनी अनिल वरंडेकरान म्हत्वाचें योगदान दिलें. गोवा 365 खातीर खबराकार सुशांत गावस. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात.
मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.